नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. सुरवेक पळयात आयच्यो मुखेल खबरो. 2 दिसांच्या पुस्तकालय प्रदर्शनाक नवी दिल्लीत राष्ट्रपतींच्या हस्तुकी सुरवात. आणि ओडिशात उदरगत कार्यावळीची केली सुरवात. नव आणि 10 ऑगस्टाक मडगांवां जातली अखिल भारतीय आदिवासी ही कार्यावळ. भारतीय जनता पार्टीन लोकसभा खासदारांक 7 ते 11 ऑगस्ट मदीं सभाघरात उपस्थित रावपाचो व्हीप जारी केला. आणि चंद्रयान 3 आयज चंद्राच्या कक्षेत करतले प्रवेश. आणि आता खबरो विस्तारान. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज नवी दिल्लीत प्रगती मैदानार पुस्तकालय महोत्सवाचे उक्तावण केले. हो महोत्सव संस्कृती मंत्रालयान आयोजित केला. 2 दिसांच्या या महोत्सवात प्रसिद्ध पुस्तकालयांचे खाशेलपण दाखयतात. भारतात वाचनालयाचे आधुनिकीकरण आणि डिजिकरणाचे चर्चेची सुरवात करप हो ह्या फाटलो हेत आसा. महोत्सवाचे उक्तावणा वेळार राष्ट्रपती मुर्मू हांणी उलोवप केले. वाचनालयाचो विकास समाज आणि संस्कृती मदीं पुलासारके काम करता. वाचनालयाचे आधुनिकीकरण आणि डिजिकरणाचो यत्न खूप महत्वाचो आसा अशें तांणी सांगले. ये सभ्यताओं और संस्कृतियों की उन्नति का पैमाना भी हेतु होता है. आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने तथा अमृत काल में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के प्रयासों में कल्चर ऑफ रीडिंग यानी स्वाध्यायों की संस्कृति को प्रोत्साहित करने का ये प्रयास बहुत उपयोगी सिद्ध होगी. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 2 दिसांच्या ओडिशा भोंवडेर आसात. तांणी राष्ट्रीय महामार्ग 53च्या 4 पदरीकरणाच्या कामाचो तशेंच कालाहांडी जिल्ह्यात मोटेर ते बंदनेर लाडूगांव रस्तो वाडोवपाच्या कामाचो बुनयादी फातर बसयलो. भुवनेश्वरात जाल्ल्या ह्या कार्यावळीत केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, ओडिशाचे मुखेलमंत्री नवीन पटनायक आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या उदरगतीच्या कामाक लागून राज्यात उदरगत आणि रोजगाराक गती मेळटली अशें ह्या वेळार उलयतना तांणी सांगले. राजमार्ग उड़ीसा के खनिज समृद्ध अंगुल ढेंकनाल जिलों को राज्य के बाकी हिस्से और नेशनल हाईवे के माध्यम से देश के साथ जुड़ने में बहुत महत्वपूर्ण. और आज एक दूसरा काम भी हुआ. कालाहांडी के मोटर से बैनर तक लाडू गांव के रास्ते होकर रोड के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण की भी शुरुआत हुई. भूमि पर बने हुए राजमार्ग वो व्यक्ति की हथेली भाग्य रेखा के समान होते. राजमार्गों के साथ जुड़ा हुआ है देश का विकास, देश का अर्थतंत्र का विकास पूरा है. और मोदी जी ने इन 9 वर्षों के अंदर राजमार्गों के ढेर सारा काम किया है. ओडिशा सरकारान माओवाद्याचेर सदांच केंद्र सरकाराक सहकार्य केला आणि हाका लागून माओवादी घडणुकांत बरोच उणाव आयला अशें तांणी सांगले. 9 साल के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार ने राज्य सरकारों को साथ में लेकर, राज्य सरकारों की भी बड़ी भूमिका है, साथ में लेकर नक्सलवाद पर नकेल कसने का सफल प्रयास किया है और उसके नतीजे भी आए हैं. 2015 से 2019 तक नक्सल घटनाओं में जो संख्या थी उसकी 30% कमी आई है. मुठभेड़ों में 32% कमी आई है. मारे गए सुरक्षा कर्मियों की संख्या में 56% कमी आई है. जम्मू काश्मीरात कलम 370 रद्द केल्यार
4 वर्सां पुराय जातात. केंद्र सरकारान 5 ऑगस्ट 2000 कलम 370 रद्द करपाचो इतिहासीक निर्णय घेतिल्लो. ह्या 4 वर्सांत व्हडले बदल जाल्यात. काश्मीरात आतंकवादी घडणुको आणि टेरर फंडिंगाचेर आळाबंद आयला. तशेंच उदरगतीच्या कामात गती आयल्या. समान अधिकार आणि उदरगतीची खात्री दितना प्रशासन वंचित घटकां मेरेन पावता. नव्या काश्मीरात आता सांजे उपरांतूय लोक भियेन आसतना कलम 370 आणि 35 काडल्या उपरांत जम्मू काश्मीरात उदरगत जायत आसा. नव्या वातावरणात जानेवारी 2022 ते आता मेरेन व्हडा संख्येन पर्यटक जम्मू काश्मीरात येवपाक लागल्यात. G20चे आयोजनूय पर्यटक मळा खातीर गेम चेंजर थारले. जम्मू काश्मीराची सोबाय पळोवपाक विदेशी पर्यटकूय येवपाक लागले. दशका उपरांत जम्मू काश्मीरात सिनेमा घरां उक्ती जाल्यात. ताचो लाव लोकांक घेवपाक मेळटा. तशेंच जम्मू काश्मीरात फिल्म चित्रीकरणाय हालीं तेंपार जावपाक लागल्यात. सरकारान महिला सशक्तीकरणाचेर उबारिल्ल्या पावलांचो सकारात्मक परिणामूय दिसून येता. कलम 370 रद्द करून 4 वर्सां पुराय जाल्ल्या निमतान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या भुमिकेची तोखणाय केल्या. 370 कलम रद्द करपाचो इतिहासीक निर्णय घेतिल्ल्यान देशाची जनता प्रधानमंत्र्यांची उपकारी आसा अशें तांणी म्हळां. कश्मीर की जनता की ओर से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं. कलम 370 आणि 35 रद्द करपाच्या इतिहासीक निर्णयाक लागून जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाखात बदलाची प्रक्रिया सुरू जाल्या अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ट्वीट केला. खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसोच विसव. इधर चला मैं उधर चला. हाय किधर चला? मैं तो शो में चला. अरे 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 कौन से शो में? मुझे भी तो बताओ. द बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर शो जो आता है हर संडे शाम 7 बजे डीडी नेशनल पर, जहां बातें होती हैं हम सबकी, खाने पीने और मस्ती की, ग्रूमिंग के साथ फिटनेस की. इट्स पार्टी टाइम. लेट्स गो. अरे अरे वेट करो, कोई मुझे भी तो ले चलो. बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर. विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेली खबरो. अयोध्या श्रीराम मंदिराच्या भूमिपूजनाक आयज 3 वर्सां पुराय जातात. ह्या दिसा निमतान श्रीरामाच्या मुर्तीक फुलांनी सजयला. तशेंच श्रीरामाक वेगवेगळ्या तरेचो निवेद्य दाखयतले. 9 नोव्हेंबर 2019 सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशा उपरांत 5 फेब्रुवारी 2020 मी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टाची घोषणा केल्ली आणि 5 ऑगस्ट 2020 भव्य राम मंदिर बांदपा खातीर भूमिपूजन केल्ले. फाटल्या 3 वर्सांत राम मंदिर आकार घेवपाक लागला आणि जानेवारी 2024 तिसऱ्या सप्तकात श्रीरामाची मूर्ती स्थापना जातली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां सकाळी 11 वरांचेर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगाच्या माध्यमांतल्यान देशांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्या स्थानकाच्या पुनर्विकासाच्या कार्याचो बुन्यादी फातर बसयतले. ह्या रेल्वे स्थानक 20,470 कोटी परस चड खर्च येतलो. शारांच्या दोनूय देगांक जोडपाक सिटी सेंटर म्हणून विकसीत करपा खातीर मास्टर प्लॅन तयार करतात. ही 508 रेल्वे स्थानक आणि केंद्रशासित प्रदेशात आसात. तातूंत 55 उत्तर प्रदेशात, राजस्थानात 55, बिहार महाराष्ट्रात 44, अस्तंत बंगालात 37, मध्य प्रदेशात 34, आसामात 32 आणि ओडिशात 25 स्थानकांचो आस्पाव आसा. संवसारीक आदिवासी दिसा निमतान अखिल भारतीय आदिवासी संघटनेच्या गोंयफाट्यान राष्ट्रीय आदिवासी दीस केल्या. 9 आणि 10 ऑगस्टाक मडगांवा रवींद्र भवनात ही कार्यावळ जातली. 9 ऑगस्टाक सांजे 5 वरांचेर जावपी उपचारीक सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हणून
हाजीर आसतले जाल्यार सभापती रमेश तवडकार मानाचे सोयरे म्हणून हाजीर आसतले. तशेंच मंत्री गोविंद गावडे, आमदार दिगंबर कामत, गणेश गांवकार आणि आंतानियो वास तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आसतले. डॉक्टर मधू गोडगिरेकर हांणी ही माहिती दिली. अखिल भारतीय राष्ट्रीय परिषद जावपाची आसा जी ऑल इंडिया आदिवासी फेडरेशन जी ऑल ओव्हर इंडियेची संस्था आसा ती ऑर्गनायज गोंयांत करता. त्याच बरोबर जो आमचो 9 ऑगस्ट हो आंतरराष्ट्रीय जागतीक आदिवासी दिन. त्या निमतान आमच्या गोंय सरकार आमचो अनुसूचित जाती आयोग आसा तांच्या मार्फत जे राज्यस्तरीय सेलिब्रेशन करतात ते अंदू राष्ट्रीय पातळीचेर करतात. हे दोन्ही कार्यक्रम जॉईंट करून 2 दिसांचो कार्यक्रम जाता तो रवींद्र भवनात जाता. देशभरातले 500 प्रतिनिधी ह्या संमेलनात वांटेकार जातले. ह्या वेळा आदिवासी समाज रत्न पुरस्कार 2023 भेटयतले. गुरुदास गावडे, मधुकर कुंकळेकर, रंजन बोरकार, अंकुश गांवकर, प्रभाकर ढगे हांकां हे पुरस्कार भेटयतले. तशेंच विश्राम बोरकार समाज रत्न पुरस्कार 2023 भेटयतले. ते भायर गोंय राज्य अनुसूचित जाती आनी अनुसूचित जमाती आयोग 5 नामनेच्या व्यक्तींचो भोवमान करतले. मनोवपाचो आनी त्या खातीर गोवा कमिशन फॉर SC/ST इन असोसिएशन विथ ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉईज फेडरेशन सेंट्रल एंड गोवा स्टेट हो प्रोग्राम मनयतलो. आमचो मुख्य हेतू हो प्रोग्राम करपाचो आसा की जे अवेरनस आसा आमच्या ट्रायबलांक जे अवेरनस जमनी विशयी जेव्हा त्यांचे जे अत्याचार जाता सर्विसी विशयी मागीर लँड डिस्प्यूट मागीर कसलेय ती जमनी विशयी जे त्यांचे इश्यू आसा ते इश्यू आमी अवेरनस करतले, मोठ्या दबाज्यान अवेरनस करतले आणि जे स्पीकर आसा ते गोंयचे स्पीकर धरून आमी नॅशनलाचे स्पीकर आसतले त्या प्रोग्रामाक. भारतीय जनता पार्टीन आपल्या लोकसभा खासदारांक व्हीप जारी केला. 7 ते 11 ऑगस्ट मदीं सभाघरात उपस्थित रावपा खातीर हो व्हीप जारी केला. सरकाराची भूमिका आनी विधेयकांक तेंको दिवपाक ह्या 3 ओळ्यांनी सांगला. पक्षान आपल्या राज्यसभा वांगड्यांक व्हीप जारी करून सोमारा राज्यसभा सभाघरात हाजीर रावपाचो आदेश काढला अशें सुत्रां कडल्यान समजता. खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसोच विसव. The only show live on Indian television. A show for all you needs to know about your furry and feathery friends. An insight into the lives of your pets with the nation's top experts. Anecdotes and incidents to warm your hearts. Stories of hope and bonds. No place for any ifs and buts. Mythbuster. Come, be a part of weekly Pet Carnival. The one and only best friend forever. नमस्ते इंडिया. नमस्ते लैंड. मरहबन इलल हिंद. जरी इंडिया. सलाम इंडिया. नमस्ते इंडिया. नमस्कार भारत. मुई इंडिया. नहनु हुनूर. इंडिया. माँ हिंदी हस्ती. मुंग हिंदियान. सलाम हिंदुस्तान. वी आर इंडिया. विसावपणांनी येवकार पळोवया मुखावेली खबरो. पाकिस्तानाच्या आदले प्रधानमंत्री आणि PTIचे मुखेली इम्रान खानाक अटक जाले. तोशखाना प्रकरणात ताका 3 वर्सां ख्यास्त जाल्या उपरांत ही अटक केल्या. इस्लामाबाद न्यायालयान इम्रान खानाक ह्या प्रकरणात दोशी थारायला. हाका लागून आता ते 5 वर्सां खातीर अपात्र थारल्यात. तांचेर 1 लाख पाकिस्तानी रुपयाचो दंडूय घाला. न्यायालयान निर्णय दिल्या उपरांत इम्रान खाना आड ताका बेगोबेग अटक करपाचो निर्णय न्यायालयान इस्लामाबाद पुलीस आयचीक दिलो.
भारतीय अंतराळ संशोधन संघटना म्हळ्यार इस्रोचे इतिहासीक मिशन चंद्रयान 3 चंद्रावटेन नेटान वचत आसा. चंद्रयान 3 खातीर आयचो दीस खूब खास आसा. चंद्रयान 3 आयज सांजे 7 वरांचेर चंद्राच्या कक्षेत प्रवेश करतले. आयज सांजे 7 वरांचेर चंद्रयान 3 लुनर ऑर्बिट इंजेक्शन करतले, म्हळ्यारूच ताका चंद्राच्या पयल्या ऑर्बिटात घालतले. ह्या कामात इस्रो 2 खेपे येसायला. चंद्राचेर यशस्वीपणान सॉफ्ट लँडिंग करप हो चंद्रयान 3 हेतू आसा. धर्तरेक चारूय वटेन भोवताडे मारल्या उपरांत चंद्रयान 3 आयच्यान चंद्राक भोवताडे मारपाक सुरू करप. जुलयाक चंद्रयान 3 श्रीहरिकोटाच्या सतीश धवन अंतराळ केंद्रावेल्यान 23 ऑगस्टा मेरेन चंद्राचेर सॉफ्ट लँडिंग जातली अशी आस्त आसा. केंद्रीय भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्री मनसुख मांडवीय हांणी आयज आपल्या गुजरात भोंवडे वेळार IIM अहमदाबादान घडोवन हाडिल्ल्या हेल्थ समिटाक संबोधीत केले. कोविडा उपरांत फाटले 3 ते 4 वर्सांत संवसारभर भलायकी मळार खूब आव्हानां वाडिल्लीं आनी संवसारभरांतल्या देशांनी बरी भलायकी दवरपा खातीर भासाभास जाता अशें केंद्रीय मंत्री मांडवीय हांणी सांगलें. हेल्थ सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है लास्ट 3-4 साल से जिसके बारे में सबसे ज्यादा नॉट ओनली फॉर इंडिया बट वर्ल्ड वाइड डिस्कशन हो रहा. हम सब लोगों ने हमारी कमी है, हमारे हेल्थ सेक्टर में क्या रिक्वायरमेंट है, और यही क्राइसिस ने हमने हेल्थ सेक्टर के लिए रीथिंकिंग के लिए हमें सूचित किया है. रीप्लानिंग करने की आवश्यकता है, उसके लिए हमें प्रेरित किया है, और हेल्थ सेक्टर में रीडेवलपमेंट करने की आवश्यकता है. उसके लिए हमें सोचने के लिए दिशा निर्देश इस घटना से हमें मिल रहा है. देशात भलायकी सेवेत सुदारणा घडोवन हाडपा खातीर देशात दोतोरांचो उणाव पयस करप आनी सगळ्या गांवगिऱ्या वाठारांत भलायकी सोयी सुविधा पावोवप गरजेचें अशेंय केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडवीय हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. एक्सेसिबल बनानी है, यानी कि आपको रूरल एरिया तक हेल्थ फैसिलिटी क्रिएट करनी है. टर्सरी केयर हेल्थ सिस्टम को भी डेवलप करनी है. डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हेल्थ को एक्सेसिबल और एफोर्डेबल बनानी है. ये सब सारी इकोसिस्टम के लिए आप सोचेंगे तब आप एक हेल्थ सिस्टम को बना पाएंगे. विद्यार्थ्यांक वेगवेगळ्या मळार करियर घडोवपाक मजत करपाक पीपल्स शिक्षणीक संस्थेन आयज खाशेल्या कार्यावळीचें आयोजन चॉयसीस अशें ह्या कार्यावळीचें नांव आशिल्लें. 8वी, 9वी, 11वी आनी 12वीच्या विद्यार्थ्यां खातीर ही कार्यावळ जाली. फाटली कितलीशींच वर्सां संस्था ही कार्यावळ आयोजीत करता. विदेश वेव्हार मंत्रालयाचे दक्षिण विभागाचे IES सचिव संजय वर्मा, खासगी इक्विटी गुंतवणूकदार आनी गोंय कला महाविद्यालयाचे प्राध्यापक विली गोईश ह्या कार्यावळीचे वक्ते आशिल्ले. आतांच्या भुरग्यांक कितें ऑप्शन्स आसता, करियर ऑप्शन्स आसता ते खूब जाणांक खबर आसना. ते मेन फिक्स आसता पळय तेच मेडिकल इंजिनियरींग तेच. सो हांव आर्ट कॉलेजी तेन्ना उलयतलो की आर्ट फिल्डान भुरग्यांक कितल्यो ऑपॉर्च्युनिटीज आसा ह्या फिल्डान पळय त्यो. सो आतां आमी वयतात पळोवपाक. मॅनेजिंग ट्रस्टी पीपल्स एज्युकेशन ट्रस्टाचो आनी आमचो हो प्रोग्राम आसता वॉट आर माय चॉयसीस. हो आमी आतां 3 वर्सां जाली दवरलेलो आसा स्कुलान. भुरग्यांक एक्सपोज करता की खूब जाणी इंजिनियर जावंक आनी ताजे व्यतिरिक्त आनी खूब प्रोफेशन्स आसात की जी भुरग्यांक येवंक शकता आनी सक्सेसफूल जावंक शकता, पयशे करूंक शकता. हाजे खातीर आमी हो प्रोग्राम केला. आमी 3 स्पिकर्स आपयतात जे फूल वर्ल्ड वायड आसा, फक्त गोंयान न्ही पूण गोंया भायरूय. आनी तांकां आपूण भुरग्यां कडेन उलोवंक जायता की हे पासून घेतल्यार तुमकां आनी कितें तरी अदर देन यू हॅव एन ऑप्शन अँड इट्स व्हेरी एनकरेजींग. This is our third. This time we are very lucky. So IFS, Minister of External Affairs, so Secretary is going to join us from Jeddah live. So it's great pleasure to be here today at People's to speak a little bit about the investment management sector. It's a sector that I've been involved in for many years, making primarily private equity investments.
and this is going to be a growing field in India. I've been fortunate to spend 5 years overseas with some very leading investment managers, putting private capital to work and making private investments in some very nice companies around the world. And it's a pleasure to talk to the students at People's today about that experience and how they can find this as a, it was something I fell into by accident because of my educational background and luck. But that doesn't need to be the case for today's students. Make this a very conscious choice, and it can be a very, very fulfilling profession where they can do economy and do very well financially themselves. How long is program will be how long? The program will be how long, this program? I think we are speaking for about half an hour, and then there will be time for Q&A for the students so that they can understand more about the profession and how they can proceed in that profession. How can this kind of program can build the strength? पहिलो सैन्य दायज गायडेड टूर 12 ऑगस्टाक जातलो. हो दिल्ली सावन सुरू जावन पंजाबातल्या फिरोजपूर जिल्ह्यातल्या हुसेनीवालाक वतलो. हो यत्न इतिहासीक सैन्य दायज पर्यटकांकडेन जोडपाक हो यत्न खूप महत्वाचो थारतलो अशें USIचे सहाय्यक महासंचालक मेजर जनरल रिटायर्ड PK गोस्वामी हांणी सांगले. और कई ऐसी गाथाएं हैं कि वहाँ पे क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने क्या कार्रवाई की, हमारे कितने लोग शहीद हुए, वो चीज़ें ग्राउंड पर हैं. पर बिकॉज उसकी ज़्यादा कोई पब्लिसिटी किसी ने नहीं करने की कोशिश की, तो वो धीरे धीरे जो है लोगों की शायद मेमोरी में से बाहर जा रहे. तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास जो इतिहास देश के अंदर है, चाहे वो प्री इंडिपेंडेंस का हो चाहे पोस्ट इंडिपेंडेंस का हो, उसके बारे में हमारे सभी देशवासियों को उसकी जानकारी होनी चाहिए. हमारे अपने देश में जो है इतनी प्राचीन एक मिलिट्री मार्शल ट्रेडिशंस हैं, हेरिटेज है, सभ्यता, एक सेवा का, सर्विस का एक की प्रथा है, वीर गाथा की प्रथा है, हाईलाइट किया जाए तो इसकी शुरुआत वहाँ से होती है. ऑस्ट्रेलियन उक्त्या बॅडमिंटन सर्तीत भारताच्या HS प्रणॉयान फायनलीत पावल घाला. सिडनीत चलपी ह्या खेळाच्या निमाण्या फेरयेत दादल्यांच्या एकोड्या गटात आयज तो चीनाच्या वेंग होंगयांग आड झुजतलो. सेमीफायनलीत प्रणॉयान प्रियांशु राजावताक 21-18, 21-12 सेटांनी हारयलो. जाल्यार वेंगान दुसऱ्या सेमीफायनलीत ली जियाचेर जैत सोडले. आता पळय आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 31 तापमान 25°C इतले नोंद जाला. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. दोन दिसांच्या पुस्तकालय प्रदर्शनाक च्या हस्तुकी सुरवात. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी ओडिशात उदरगत कार्यावळीची केली सुरवात. नव आणि 10 ऑगस्टाक मडगांवां जातली अखिल भारतीय आदिवासी ही कार्यावळ. भारतीय जनता पार्टीन लोकसभा खासदारांक 7 ते 11 ऑगस्टा मदीं सभाघरात उपस्थित रावपाचो व्हीप जारी केला. आणि चंद्रयान 3 आयज चंद्राच्या कक्षेत करतले प्रवेश. आणि इतल्या खबरापत्रां हांगा सोंपता. परत मेळया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.